3 दिसां पयलीं ज्या दिसा हांवें व्हिडियो धाडिल्लो सगळे पत्रकारांक त्या दिसा हांवें म्हणिल्लें की आय वील आस्क फॉर कॉलिंग ऑफ असेंब्ली टू गव्हर्नर एंड CM. त्या प्रमाणे आज हांवें गव्हर्नराक लेटर केला आनी त्या लेटरांत सांगलां की 5 दिसांची असेंब्ली लास्ट वीक ऑफ द मंथ ऑक्टोबर सप्टेंबर. आतां ऑक्टोबराचो जो म्हयनो आसा त्या लास्ट विकाक 5 दिसांची सोमार मंगळार बुधवार बिरेस्तार आनी शुक्रार अशे 5 दीस ही असेंब्ली घेवची आनी जे अत्यंत आवश्यक पॉयंट्स आसा ते पॉयंट्स हांवें खंयचे खंयचे हें सगळें त्या पत्रांत बरयल्लें आसा. आनी ह्या पत्रांत अशे पॉयंट्स घातल्या की प्रत्येक दिसा 2:30 नंतर जो आमचो लंच ब्रेक आसा त्या नंतर सादारण 3 तास प्रत्येकाक सगळे पक्षांक दिवचे आनी जे इम्पॉर्टंट इश्यूज आमी नोंद केल्या त्या इम्पॉर्टंट इश्यूज आमी पयलो म्हणजे कोविड-19 हो विशय घेतला. त्यानंतर त्याचे फॅसिलिटीज गोवा मेडिकल कॉलेजी फॅसिलिटीज, त्यानंतर हेल्थ डिपार्टमेंटान कितें केलां, ESI हॉस्पिटलांत कितें आसा आनी प्रायवेट हॉस्पिटलांत कशें आनी मुखार कितें करतले सगळें त्या दिसा डिस्कस करपाचें. वोटींग बी अशें कांय नासता. डिस्कशन इन द सेन्स ऑफ टू नो टू द पब्लीक वॉट गव्हर्मेंट इज डुईंग एंड वॉट वी कॅन हेल्प द गव्हर्मेंट इन द डिस्कशन. हे इश्यू आमी धरला. दुसरो आमी केला तो ऑस्टेरिटी मेजर अलॉंग वीथ फायनान्स. जें बजेट 21,000 कोटीचें मांडलां ताचो आतां पसूनचो एक्सपेंडिचर कितें, डिपार्टमेंट वायज एक्सपेंडिचर कितें, सरकारा कडेन पयशे आसा की ना, आनी तेजेर व्हायट पेपर तांणी पब्लीश करचो. ह्यो सगळ्यो गोश्टी लोन कितलें काडलें हें सगळें दिवचें. तिसरो असो आसा की मायनींग आनी म्हादय असो इश्यू घेतला इन्क्लुडींग चवथो एनवायरमेंट. आनी त्या लास्ट जो आसा 5वो तो असो आमी घेतला की सगळे जे डिपार्टमेंट आसा आनी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऑफ वर्क्स आसा ताजेर डिस्कशन करचें. आनी प्रायवेट मेंबर्स डे आसा. प्रायवेट मेंबर्स डे आमच्यांनी रिजोल्युशन मांडूं येता. 5 रिजोल्युशनां सहज कोणा जाय जाल्यार मांडूं येता. कितें मेजर्स घेतले तसली रिजोल्युशन मांडूं येता. आनी त्या खातीर हें डिस्कशनाची आज गरज आसा. कारण कोविड-19 व्हायरस जायत पसून आज पर्यंत गोंयांत कितें चल्लां हें खंयच्याच पब्लिकाक आनी खंयच्याच आमदाराक सुद्दां जे मनीस शिकून सगळे एक्ट, बिजनेस रुल्स, फायनान्शियल रुल्स खबर आसा ते खंय तरी तातूंत भितर सून पळयता. पूण जे आमदार नवे आसा, जे मंत्री नवे आसा थोडे, तांकां सुद्दां खात्याक कितें चल्लां तें खबर ना. अशी परिस्थिती आज गोंयांत निर्माण जाल्या. आनी हें अशेंच चल्लें जाल्यार बँकरप्सी चड पयस पावची ना. कालूच मुख्यमंत्र्यान सांगलें की आमकां 226 कोटी आयले अंडर इंडस्ट्री MSMEच्या अंडर. हे पयशे खंय गेले, कोणा दिले काय ते परत घोटाळो जावपाचो कोणाकूय वांटून. जशे लेबराचे पयशे 11 कोटी वांटल्या ते कोणा सरपंचाक मेळ्ळ्या, तो कोणा पंचाक मेळ्ळ्या. तशें जर आनी थंय कोचकर जो इंडस्ट्रीचो हें आसा ताणें आज कितें कितें स्टेटमेंट दिलें. हे सगळे सारासार विचार केल्या नंतर म्हाका दिसता मायनींग इश्यू व्हेरी इम्पॉर्टंट तो डिस्कशन जावपाक जाय. काल हेराल्डाचेर अशें आयलां की 499 कोटी जे हांव सदांच उलयतालो 2007 ते 9 मायनींग चल्लां, जे डम्प्स पडिल्ले ते व्हेल्या. आनी डम्प नंबर 6 म्हणून एक खूब जाणां नांव पडिल्लें. हे डम्प नंबर 6 म्हणजे कितें आनी ह्या चोरयेक कोण कोण आसा, कोण कोण त्या वेळा वयले आमदार, आतांचे आमदार, त्या वेळा वयले सरपंच, पंच अशीं नांवां घेताले. SITन ही इन्क्वायरी कंप्लीट केली की ना हें सुद्दां लोकांक खबर ना. ही इन्क्वायरी कित्याक बंद पडली. डम्प नंबर 6 म्हणजे फामाद आशिल्लो. जवळ जवळ 12 काय 13 लाख मिलियन टन्स थंयच्यान गेला. आनी काल जो आयला टोटल 73 मिलियन टन्स हो माल उबारला. 499 कोटी फक्त रॉयल्टी. ताचो कॉस्ट जवळ जवळ 4,000 कोटी आसतलो. 8 रुपये किलो धरलो जाल्यार. आनी हे सगळो सारासार विचार केल्या नंतर हो इश्यू डिस्कस जावपाक जाय. कारण हो रेवेन्यू गव्हर्मेंटाचो. फाल्यां सकाळीं हे पयशे 2-3 हजार कोटी गव्हर्मेंटाक मेळ्ळे मायनिंगाचे. टोटल ते 36,000 कोटी म्हणून तेन्ना व्हॅल्यू केल्लो आमच्या त्या वेळा वयले मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकरान. पूण म्हाका दिसना इतलें
पूण कांय ना कितें तरी आसतलें. हेच पयशे सुद्दां भाजपाक गोंयकारांक मेळ्ळे जाल्यार खुबश्यो गोश्टी गोंयकारांच्यो आपोआप कंप्लीट जातल्यो. आनी त्या खातीरूच हें अधिवेशन हें वोटिंगाचें अधिवेशन आसचें ना, पूण डिस्कशन ऑन द व्हेरी इम्पॉर्टंट इश्यू ऑफ द गव्हर्मेंट ऑफ गोवा.